इंडियन सुपर लिगाक गोंयचे धेंपो आनी साळगांवकार ग्रुपा बरोबर व्हिडिओकॉन फ्रँचायझी म्हूण पात्र थारल्यात। आयतारा इंडियन सुपर लिगाच्या फ्रँचायझीची नांवां जाहीर जालीं। 2 म्हयने चलपा आशिल्ले ह्या पयलेच इंडियन सुपर लिगा खातीर IMG रिलायन्सान गोंय, बेंगलोर, दिल्ली, गुवाहाटी, कोची, पुणे आनी मुंबयंत फुटबॉल सर्ती घेवपाचें थारायलां। सर्ती येता ते सप्टेंबर-ऑक्टोबरांत जातल्यो। सुपर लिगांत सचिन तेंडुलकर, सौरभ गांगुली आनी कांय फिल्म स्टारांच्यो टीमी आसात। Batting legend Sachin Tendulkar won the bid for Kochi franchise in ISL. Former Indian captain Sourav Ganguly backed Kolkata franchise in ISL, whereas Bollywood actors Ranbir Kapoor, Salman Khan and John Abraham backed Mumbai, Guwahati and Pune. Den Cable owner Sameer Manchanda backed Delhi, while the Videocon group got Goa. The Indian Super League is aimed at revolutionizing Indian football. गोंयांतल्या धेंपो आनी साळगांवकर कंपन्यांनी इंडियन सुपर लिगा विशीं बरीच आस्था दाखयल्या। श्रीनिवास धेंपो, दत्तराज साळगांवकर आनी व्हिडिओकॉनच्या पंगडान गोवा फ्रँचायझी मेळयल्या अशी माहिती सुत्रांनी दिली। इतल्या मजगतीं सचिन तेंडुलकरान कोची फ्रँचायझी मेळयल्या। कोलकाता फ्रँचायझी सौरभ गांगुलीक मेळ्ळी। सलमान खान, रणबीर कपूर आनी जॉन अब्राहिम हे सगळे अभिनेते ह्या पावणेन वांटेकार जाल्ले। तांकां हेर राज्यांतल्या क्लबांची फ्रँचायझी मेळ्ळा। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। नमो रागाची चर्चा सोडल्यार ही लोकसभेची वेंचणूक आनीक एका कारणान बरीच रंगार आयल्या। वेगवेगळ्या राज्यांनी टप्प्याटप्प्यान चालू आशिल्ल्या वेंचणुकेंत बॉलिवूड स्टार्स, सेलिब्रिटी मोठ्या प्रमाणात उमेदवार म्हूण फुडें सरल्यात। 30 सेलिब्रिटींनी उमेदवारी भरल्या। तातूंतले 20 जाणांची पयलीच फावट, चडशे काँग्रेस वा बीजेपीचे तिकेटीचेर। हे एकले जिखल्यार 16वी लोकसभा फिल्मी आनी ग्लॅमरस जातली। पळयात रिपोर्ट। बॉलिवूड आसूं वा टॉलिवूड वा प्लेयर, राजकारणाच्या आकर्शणांतल्यान सेलिब्रिटी सुटले ना। 16वे लोकसभेचे वेंचणुकेंत हेच चित्र दिसता। राजकारणांतल्या मोठमोठ्या दिग्गजां आड हे स्टार्स आनी सेलिब्रिटी वेंचणुकेक देंवल्यात ते पळयल्यार लोकसभा फिल्मी करपाची तांची तयारी दिसता। हे फावट सेलिब्रिटींचो आंकडो 25 ते 30 मेरेन पावला। तातूंतले 20 जाण पयलेच फावट पॉलिटिक्स खेळटात। पूर्वोत्तरेत नजर मारल्यार भारताचो आदलो फुटबॉल प्लेयर कॅप्टन बायचुंग भुतिया दार्जिलिंगांतल्यान आनी देब घातल मतदारसंघांतल्यान तृणमूल काँग्रेसीच्या तिकेटीर रावल्या। बंगाली आनी बॉलिवूड स्टार मुनमुन सेन बांकुरा सावन तृणमूल तिकेटीर रावल्या, जाल्यार बॉलिवूड स्टार गुल पनाग चंदीगड सावन आम आदमी पार्टीच्या तिकेटीर रावल्या। ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी बीजेपीच्या तिकेटीर मथुरावसान लढटा, जाल्यार किरण खेर चंदीगड सावन बीजेपीचे तिकेटीर रावल्या। भोजपुरी स्टार कमाल खान उत्तर पश्चिमी मुंबय सावन समाजवादी पार्टीच्या तिकेटीर वेंचणुकेक देंवला। भोजपुरी स्टार मनोज तिवारीक बीजेपीन तिकेट दिल्या, तो उत्तर पूर्वी दिल्ली रावला, जाल्यार रवी किशन शुक्ला यूपीच्या जौनपुरा सावन काँग्रेस तिकेटीर उबो रावला। क्रिकेटर मोहम्मद कैफ काँग्रेस तिकेटीर फुलपूर सावन वेंचणूक लढटा। बॉलिवूड आनी भोजपुरी स्टार नगमा मेरठ सावन काँग्रेस तिकेटीर वेंचणुकेक देंवल्या। बॉलिवूड स्टार परेश रावल पूर्व अहमदाबादच्यान बीजेपीच्या तिकेटीचेर उबो रावला। राखी सावंत उत्तर पश्चिमी मुंबय सावन अपक्ष रावल्या। गाझियाबाद सावन काँग्रेसीन राज बब्बराक दवरला, जाल्यार शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा पटना साहिब सावन बीजेपीच्या तिकेटीर रावला। अमेठीन राहुल गांधी आड बीजेपीची तुलसी बहू स्मृती इराणी लढटा। गुरुदासपूर मतदारसंघांतल्यान बीजेपीन विनोद खन्नाक दवरला, जाल्यार बॉलिवूडचो नामनेचो संगीत निर्देशक बप्पी लहरी श्रीरामपूर सावन बीजेपीच्या तिकेटीर रावला। बॉलिवूड गायक बाबुल सुप्रियो बीजेपीच्या तिकेटीर पश्चिम बंगालच्या आसनॉल मतदारसंघांतल्यान लढटा। जॉय बॅनर्जी तृणमूल काँग्रेसीच्या तिकेटीर नवी दिल्ली उबी रावलो। मराठी आनी बॉलिवूड स्टार महेश मांजरेकर मनसेच्या तिकेटीचेर उत्तर पश्चिमी मुंबय सावन लढटा, जाल्यार जया प्रदा उत्तर प्रदेशच्या बिजनौर सावन RLD तिकेटीचेर उबी रावल्या। बॉलिवूड कलाकार जावेद जाफ्री आम आदमीच्या तिकेटीर लखनौ सावन वेंचणूक लढटा। आतां मेरेन बॉलिवूड, टॉलिवूड आनी खेळामळावेले चडशे सेलिब्रिटी राज्यसभेन पाविल्ले। जावेद अख्तर, रेखा, जया बच्चन, सचिन तेंडुलकर आनी मिथुन चक्रवर्तीन राज्यसभा गाठली। आतां लोकांची नजर आसा ती लोकसभेचे वेंचणुकेत देंविल्ल्या सुमार 30 सेलिब्रिटींचेर। नेता का अभिनेता बनना मुश्किल है, पर अभिनेता का नेता बनना उतना ही आसान। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। इतल्याने खबराचित्र हांगा सोंपता। नमस्कार।
तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.